गिरकरवाडा हरमल हांगा आसात आनी हे जे बिल्डींग आसा 1+4 स्ट्रक्चर करून NDZ परमिशन न घेतात आनी स्ट्रक्चर बांदपाक आयले आनी हाचेर 25 ऑक्टोबराक हायकोर्टान ऑर्डर काडलेली की सीज करचे आनी त्या उपरांत आयज 31 ऑक्टोबराक डिमोलिशनाची ऑर्डर काडलेले। पूण खंय तरी जे रिप्लाय जे ह्या हॉटेलाचे ओनर आसा किंवा ते रिप्लाय दिवपा खातीर तांकां डेट जी दिला ती फाल्यां आसा। आयचे एक्चुअली 31 डिसेंबर ऑक्टोबराचे डेमोलिशन ऑर्डर आसली ताका, पूण आमचे पंचायतीनूय डेमोलिशन ऑर्डर ताका येयलेले, पूण जालें कितें ताका सील मारलेल्या कारणाक लागून ताका डेमोलिशन आयज करूंक जायना। सो आमी डेमोलिशन स्क्वॉडाक लेटर केल्लेलें आयज येवपाचें म्हणून, पूण तेंच्यांनी आमकां ऑर्डर बॅक दिल्या की आयज डेमोलिशन आसा तें पोस्टपोन म्हणून। ओवरऑल जस्ट ब्रीफ करता म्हजे स्पेक्ट कितें आसा तें पंचायत had issued a demolition order to the Ashok Khandari for illegal construction of hotel in Surrey number 63/92 way back in the month of July. But complainant had filed repetition against the panchayat for not executing the demolition order. Basis that we had appeared in the Honorable High Court of Bombay, Goa, and we had made our submission. So we had already sent a requisition for demolition squad on 16th of the last month, 16th. Yes, sir. So basis that a demolition squad was provided to us, and the demolition was scheduled on 31st, that is on today. However, the High Court had granted him a 1 week time for filing his reply, and then date is scheduled on tomorrow. Okay. In between, on 25th, when High Court directed us for sealing of the state structure. So accordingly, SDM of the Pembrey Taluka and PI along with me in Talatis, we had sealed the hotel. Yes. ह्या वेळार आमी सरपंच आणि सेक्रेटरी हेचेर विचारले जाल्यार तांच्यांनी अशें सांगलां की जे रिप्लाय दिवपा खातीर तांकां जी डेट दिल्या ती फाल्यां आसा, त्या खातीर खंय तरी आमी डिमोलिशन जे आसा पोस्टपोन जालें आनी जे आतां फुडें हायकोर्टाची ऑर्डर येतली किंवा फुडले जे गायडलायन्स आमकां येतले त्या प्रमाणे आमी फुडें एक्शन घेतले अशें सरपंचान आनी सेक्रेटरीन उलोवप केल्लेले आसात। प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।